नमस्कार इश्टानो. हे जे 39A जे आता तुमकां हांव एक केस सांगतलो तितूंतल्यान गोंयांत फाटल्या 4.5 वर्सां कशे पीस मील बाय पीस मील केस बाय केस गोंय विकप चालू आसलेलें पळय, ह्या एकाच सर्वे नंबर एकाच जाग्या वयल्यान आमकां सारकें कळटलें की गोंयांत कितें घडलें फाटले 4.5 वर्सां आनी आजुनूय घडत आसा. इश्टानो, हे गॅजेट आहा 25 जून 2026 39A गॅजेट. सुटकेस बाय सुटकेस चेंजीस करता पळय ते दिशून बारीक पळयशात. ह्या 25 जुनाच्या गॅजेटान सिरियल नंबर 2 मेसेज ग्रीन फर्स्ट इस्टेट्स प्रायवेट लिमिटेड रिप्रेझेंटेड बाय शैलेश भरणे, सर्वे नंबर 503/1A पार्ट डी हय, थिवीम बार्देज थियेची ही जागा. आनी एक्झिस्टींग रिजनल प्लॅनाचेर कितें आसलेलें काय म्हटल्यार पार्टली इन्स्टिट्यूशनल 50,000 स्क्वेअर मिटर, पार्टली प्ले ग्राउंड 15,195 स्क्वेअर मिटर्स, पार्टली कल्टिवेबल लँड विथ इरिगेशन कमांड एरिया 1,98,505 स्क्वेअर मिटर्स affected by 10 meters wide proposed road. Total area 2,63,700. तांकां कितें जाय एप्लिकंटाक सेटलमेंट झोन. कितली एरिया? 2,63,700 25,000 स्क्वेअर मिटरूच ते सेटलमेंट करून मागता. बोर्डान कितें डिसिजन घेतलें? रेकमेंडेड फॉर चेंज ऑफ झोन एंड एरिया ऑफ 25,000 स्क्वेअर मिटर from cultivable land with irrigation command area to settlement zone subject to comments from water resources department. ही जागा इश्टानो थिये आमची जो फोर्ट आसा पळय, कोलवाळे फोर्ट म्हणटा, थिये फोर्ट म्हणटा, तेज्या कुशिकली जागा. आता 2,63,700 25,000 चेंज करता म्हणटा कोणाकूय दिसतलें चल ओके, फक्त 25च करता न्हू म्हणून. पूण विशय तसो ना इश्टानो. आता आमी डेटा हँडल करता म्हणून आमकां हो सट करून नदरेक पडटा, पूण सामान्य लोकांक पडचें नासलेलें ते. आनी अशे दिये इल्ले 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 करून गोंय विकप चालू आसा. इश्टानो, हे पळोवन घेवचें. हे 4 जून 2026 गॅजेट. तितून सिरियल नंबर 2 अगेन मेसीस ग्रीन फर्स्ट इस्टेट्स प्रायवेट लिमिटेड रिप्रेझेंटेड बाय शैलेश भरणे, सर्वे नंबर सेम 503/1A पार्ट ए खंय, थिये सेम रिजनल प्लॅनाचे जे डिस्क्रिप्शन आहा ते एरिया 2,63,700 सेटलमेंट जाय. ह्या गॅजेटान एरिया पळया कितली मागला, 56,869 स्क्वेअर मिटर्स. बोर्ड कितें म्हणटा? recommended for change of zone and area of 31,869 square meters from cultivable land within irrigation command area to settlement zone subject to comments from water resources department. म्हटलं फक्त 25,000 न्हू, 56,869 भितरले 31,869 तांकां ग्रांट केली. विशय इतल्यान सोंपोवंक ना. हे गॅजेट 21 मे 2026 हितून पळया मिसीस ग्रीन फर्स्ट इस्टेट्स प्रायवेट लिमिटेड आनी अगेन सिरियल नंबर 2 2 नंबरीच न्हू हे सगळे. मिनिस्टराच्या पोतान ते बोर्डान बसला ते पोतान. अगेन सर्वे नंबर 503/1A थिये. ह्या फावटी 3,501 स्क्वेअर मिटरूच मागला म्हणून बोर्डान चल ओके दिवया असं चल 3,501 म्हणून दिले. तरी सोंपोवंक ना इश्टानो विशय. हे पळोवन घेवचे. हे 14 मे 2026 ह्या फावटी सिरियल नंबर 6 मेसीस ग्रीन फर्स्ट इस्टेट्स प्रायवेट लिमिटेड बाब शैलेश भरणे, 503/1A पार्ट बी खंय. ह्या फावटी कितली मागता? 52,858 स्क्वेअर मिटर्स. आनी बोर्ड एंटायर 52,858 स्क्वेअर मिटर्स अलाव करता, ग्रांट करता. कितले जाले? 25, 3.5, 50, 50. आता हे गॅजेट पळय इश्टानो, हे केन्नाचे? 23
जानेवारी 2025 23 जानेवारी 2025 हितून एकाच गॅजेटान 10, 11 आणि 12 त्याच कंपनीचे ग्रीन फर्स्ट इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड सर्वे नंबर 503/1A 501/1A आणि 503/1A कितली 50,000 52,900 आणि 50,472 बोर्डान वेरिंग प्रोपोर्शनान एरियाज एप्रूव्ह केल्लेली आसा. बट ओवरऑल जर एरिया समअप करीत आमी जाल्यार सुमारे 2.5 ते 3.5 लाख क्रॉस जाता. जवळ जवळ 3 लाख स्क्वेअर मिटराचेर पावता आणि सगळे पीस मील केस टू केस बेजीस आणि ऑब्वियसली सुटकेस टू सुटकेस बेजीस. आणि मजेची गोष्ट इश्टानं पळोवन घेवची, कंपनीचें नांव पळया, ग्रीन फर्स्ट इस्टेट्स खंय, ग्रीन फर्स्ट खंय, पूण रिजनल प्लॅनान ग्रीन आसलेलें नाका. रिजनल प्लॅनान तांकां ब्रावन जाय, सेटलमेंट जाय. आनी हे करपी कोण? ही ब्रोकर जनता पार्टी. आनी तांकां ब्रोकर म्हटलें काय तिडकी मारता मागीर. हेजें उत्तर दिवचें. हें कितें? ग्रीन फर्स्ट इस्टेट्स इतले 5 सुमारे गॅजेट तुमी छापल्यात. 5 गॅजेटांनी तुमी सुमारे 8 केसीस हे केले, एप्रूव्ह केल्यो. एकाच झटक्यान कित्याक करूंक ना तर? हीच स्ट्रॅटेजी तुमची. आनी इश्टानो समजून घेवपाक जाय. जर हेंकां जर दीत न्हू मोकळे फ्री हँड दीत न्हू आनी आमी जर तांकां अशें जर ऑब्जेक्ट करून ऑब्स्ट्रक्ट करूंक नासलेले जाल्यार एकाच झटक्यान एक गांव विकून काडटले आसले. आनी यू नेवर नो, हेंचे कडेन जर बरो कोण बायर आसा जाल्यार अख्खे गोंयूच एकाच झटक्यान विकतले आसले. कसले ब्रोकर हे आमी निवडून हाडटले. सो हांगाच्यान आतां ते भाजपवाले जे भोंवतात आनी व्हिडिओ काडटात पळय तांकां विचाराय, ह्या पयशांचेर तुमी गोंय विकता पळय त्या पयशांचेर प्रचार करतात, कितें चलयलात? दीस इज एक्सेप्टेबल टू यू पीपल? आमकां तरी ना. आमकां लज आसा, स्वाभिमान आसा. हे केसींचेर तुमचें कितें उत्तर आसतलें? अख्खो पठार तो सुमारे 3 लाख स्क्वेअर मिटराचो तेणी 5 गॅजेटीन 8 केसी अश्यो इल्ल्यो इल्ल्यो कुडक्यो करून करून घालता. कोणाक पिशान काडपाक? आमी सगळेच जाण 70चे समजला. आनी ते बोर्डान बसला, एक्सपर्ट म्हणून बसला. ते कसले एक्सपर्ट? लोकांक पिशान काडपाचे? सो इश्टानो, विचार करप हे खूब गरजेचें आसा. आमी असल्या लोकांक आमच्या राजकारण्यान लिडर म्हणून इलेक्ट केल्लेले आहा की फक्त संदी मेळटा काय पळयता आमकां लुटपाक. आनी असले जेन्ना लुटेरे डाकू आमचे लिडर जावन आनी मिनिस्टर जावन बसता पळय आमकां खूब सावध रावचें पडटा. आनी तेची पयली पावल म्हटल्यार विचार करपाक जाय. सो विचार कर इश्टानो. देव बरें करूं.